tir kodo din vasuya totir kodo amche taro Bhavano sogla tumkam devaro disyu. Good morning, children. Morning, children. Let's welcome the Holy Spirit namets povitatmya kevelar amche moti योग kartivya. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो मोगाळ भावा आणि भयणीनो, संवसाराच्या दोऱ्यांत आमच्या जिविताचे वडे ताणतना वादळ मोड येता तेन्ना जायती पावट आमची नदर जेजू वयली हालता दोलता. आमी भिरांतीक सांपडता जेजू आमच्या सांगाता आसा. आमी ताचे सोवे रिगून रावल्यार तोच भियेल्या काळजा दिता. सांडलोल्या आत्म्याक तोच वाट दाखयता आनी निशेल्या मनशाक भावतान भोंवता. आयज आमी बोणकुनीच्या वावराक भेटयलोलो आयतार पालतना आमचो विशय म्हजे सोवे रिगून रावात, बोणकुनीत आसलोल्यांक दियात. देव मोगाळ आनी दयाळ, ताचे भाशेन आमी दयाळ आनी मोगाळ मनशाक जावन बोणकुनीत आसलोल्यांक आमी धीर जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. भावना पुरबायच्या भुरग्यानो, हांव तो भिवू नाकात. आयज सदां काल आमच्या जिवितांत हिंदी दितलीं उतरां इट इज आय डू नॉट फियर, डू नॉट बी अफ्रेड. देव आमच्या सांगात आहा. जर तर आमी हें गायन आयकल्यां, ही वील कॅरी यू. देर इज नो प्रॉब्लम टू बी दॅट गॉड कॅनॉट सॉल्व इट. पूण जायते पळय जिविताच्या प्रश्नांनी आमी बुडलोवन आमचें जिवीत आमी बुडयलां. आमची नदर जेजूचेर दवरूंक, बाबार्थान वाडूंक आनी दुसऱ्याच्या कोश्टांत आडकोडींत वांटो घेवंक आमी चुकल्या. बाबार्थाची राड, मोगाची राड केल्ल्या पातकांचो उगडास करुया आनी देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें आमी आतां मागुया. सोर पोदवेतार देवाक हांव तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव सारून सांगता. मना चिंतून तळान सारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत पाकिस्तान सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक हांव तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पिता देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या Krista kaklutka, Somia kaklutka, Somia kaklutka. Mój mandeva consorgi. Sorgičaraya, sorpodvita
आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुझ्या वैभवा पासत आमी तुका दिन वाजता सोम्या एकल्या सोडीत पुता Jesu Christa, Sonia deva cecine, Bapa Puta, Tu संसाराचे पापाचा आमची कापूर Tu संसाराचे पापाचा आमचे पापे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची काकूर इथे पवित्र आत्म्यासाठी देवा बापाची मोहिमे Jesu Christa Eklostum povi Eklostum sobi Eklostum povato Children, kindly pray for your parents, for your siblings, for your teachers, for the catechists, for the youth. ह्या वेळार भाव भयणो सगळे आमच्यो गोरसो बाबा मुखार दवरुया. आयज आमची मदलीं जायतीं भाव भयणां आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक रोस पाळटात. ह्या जिकालेची पवित्र सभेंची ती ल्हान सुपुल्लीं बाळां भुरगीं थोडणाटीं पिडेस्तां शपाय शमाय वावरा खातीर भायर आहात परदेसान घालपाक येवपाक बोडीर आहात. ज्या घरांनी भुरगे बाळना त्या घरांनी बिबटीगाय आहा. ज्या घरांत त्रीण आहा काळजांतल्यान प्रश्न आसा वादो येस ना नवें घर बांदतात. गेलो सकाळ जाल्यार त्या सकाळ जावचें आहा बापा. ह्या गांवचे एक एक गरब्याचेर तुजो आशिर्वाद मागता. एक एक समुदायाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या गांवांत जायतीं आपोणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोडपाच्या जिविताक आपोणी आमकां फावो कर. ह्या गांवचो कोश्टी वावरो सपोर्ट कर. तिसऱ्याचो वावर कोणी नुस्त्याचो वावर धंदो ऑफिसाचो वावर कोणी ह्या गांवांत जायते आहात टिचरी आहात कोण कोण वेगवेगळ्या वेवसायान आहात. सगल्यांचेर बापाचो आशिर्वाद मागता. प्रवास करतल्याक राख आनी सांबाळ. ह्या वर्सा फावो तो पावस पडून शेतां बाटान दर्यान जायती आमकां पीक दी. जिव्यांक बरी भलायकी दी आनी मरून गेल्ल्यांक सासणाचो विसो फावो कर. आमच्यो गोरसो आमची तेसांव बाबा मुखार आमच्या आस्काऱ्याक मागीर फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून मागुया. प्रार्थुया. सोर पवित्रा आनी सासणाच्या देवा पवित्र आत्म्याची शिकवणी वरवीं तुका बापा म्हूण उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुवें आपणायल्या भुरग्यांची साल आमच्या काळसांनी वाडय आनी तुवें बासळल्या दायजान भितर सरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोलो दिवचे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता राजपूत चलयता सासणाच्या सासणाक. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिजा होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एक दोलींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. ओचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पोर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो
आनी कोडपांचो चुरो जालो. पूण सोर्वेस्पोर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत 2 कांप जालीं, पूण सोर्वेस्पोर 2 कांपेंतूय नासलो. 2 कांपे उपरांत उजो आयलो, पूण सोर्वेस्पोर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोंद शितोल वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतूच एलिजान आपल्या नेस्पा आवरोनान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. सोर्वेस्पोराचें उतर. आमचो जबाब गायन करून जातलो. तुजी काकूत आमकां दाखय सोर्वेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकूत आमकां दाखय सोर्वेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकूत आमकां दाखय सोर्वेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सोर्वेस्पोर सांगता त्या चिंतून आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्या ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तोली. जबाब. तुजी काकूत आमकां दाखय सोर्वेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटता. नीत आनी शांती एकामेकाक वेगेन घेता. विस्वाशीपण भुमेंतले उपजतले आनी स्वर्गार तावन आमचे देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकूत आमकां दाखय सोर्वेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सोर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाड. न्हीद चलून येतली ताची मुखार तांचे पावल्यांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकूत आमकां दाखय सोर्वेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, क्रिस्ता सोवें हांव सोत उलयतां. फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोवें हें खरें म्हूण म्हजें ओतोसपण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक वोंट कोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक तामो नासलोलें दूख. तोची मासा रोगता पोरमणें म्हज्या घरांतलीं त्या म्हज्या भावा भयणीक उपकारता जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो जावंक तयार आसत. ती इस्रायल पोरचेची. तांकां देवान आपली भुरगीं करून घेतल्या. तांकां आपले मोहिमेन वांटो दिला.
तांचे लागीं कोरात केला. सोमूत आनी सेवाधर्म ताचे पासत तारायला आनी तांकां बासावण्यो केल्यात. महापुर्वजाची सोसोत ती आनी तांचे थंय रोगता मासा पोरमोणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगळ्या परस व्हडतो आनी सासणाच्या सासणाक वाकाणी फावो आसलोलो देव. आमेन. सर्वेस्पराचें उतर. उद्गार. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. सर्विस्पोर तुमचे सवय आसो. मातेवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. लोक जेवून दादोशी जाले उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणून सोद. जेवन शिसांक ओड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडे वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 दिसां जातोच पर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. व्हडें भायर दर्यान पावून ल्हारांनी बोडवतालें, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून ताचे सोरशीं आयलो. आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवून तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भिवू नाकात. पेद्रून परतीपाड करून म्हणलें, सायबा, तूं जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सोरशीं येवंक सोकोर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू ओड्यावेलो देंवून जे सोरशीं येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडेंच जेजून आत पावून ताका गोट धरलो आनी म्हणलें, ओळख्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय? आनी ते ओड्यार चोडटा म्हणसर वारें थांबलें. वड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सरपटून म्हणलें, कोरेपणी देवाचो पूत तूं. सोमयाचें शुभ वर्तमान. बावण आनी म्हज्या उबरबायच्या भुरग्यांनो, आय एम गोइंग टू रिलेट टू यू अ इन्सिडंट that happened in the year 1989. 1989 ह्या वर्सा आर्मेनिया ह्या देशांत अर्थक्वेक जालें, भुंयकांप जाली. Around 30,000 people lost their lives. 30,000 people lost their lives. There were children at school. There was one boy named Kim. आनी ह्या भुरग्याक बापूय सदांच सांगतालो, आय विल बी देर फॉर यू. हांव तुका सदांच सांगात आसतलो. जेन्ना अर्थक्वेक जाली, हो भुरगो किम वॉज एट स्कूल इन द क्लासरूम. आनी बापूय धांवता भुरग्याक सोदपाक. देर वॉज रबल. तुमी जाणा आसतलें, पिक्चर पयला, हें पयलें आसतलें टिवीचेर, अर्थक्वेक कितें घडटा पळय तें, ओणटी कोसळटा आनी मनीस जमनी पोंदार. आनी ही स्टार्ट टू क्लियर द डेब्रीज, काडटा तो घेवन. आनी लोक म्हणटा, आरे पिसो जालाय तूं, इतल्यो सोकलां तूं कोणटाय, भुरग्याक सोदताय तूं. 8 वरां जालीं, हो बापूय कांसार जायना. ही सर्चींग हिज सन. 24 hours जालीं, स्टील इज सर्चींग हिज सन.
At 38 hour, he could hear the cry of his own son under the rubbles. आनी जेन्ना ओताळो आयकूंक येता म्हजो पूत जीव आसा, माय सन इज अलायव, ही वॉज सो हॅपी. खुशाल जालो तो. आनी सेड, पापा, द लिटल चिल्ड्रन विथ मी तांकां पयलीं काड. रेस्क्यू देम फर्स्ट. आय एम सेफ हियर. हांव बरो आसा हांगासर. आनी बापूय भुरग्यांक पयलो काडटा आनी बापूय ह्या भुरग्याक उखलून काडटा. My dear children, I'm going to talk about fears. How many of you all have a fear of exams? Just raise your hands. Fear of exams? Raise your hands. Fear of exams. कितले जाणां भुरग्यांक भिरांत आहा एग्जामीची आजूय काडात. तुमच्याहून माय पायक भिरांत चड आहा. तुमच्याहून भुरग्यांच्याहून माय पायक भिरांत चड आहा. आतां भुरगीं शिकतात ताचे बरोबर माय पाय शिकतात. मागीर हाव मेनी ऑफ यू हॅव फियर ऑफ स्नेक्स? Oh, very good. There are so many fears that cripple our lives. There are so many problems in our lives that cripple our families. We have family issues, marital issues. Some families go through addictions. जायतो लोकांक आयज घरांनी कोणाच्या घरान बेबदीक आहा, कोणाच्या घरान रीण आहा, loans are, debts are. So many things that we go in our lives. And I remember at this moment when you go back home, you can listen to this beautiful hymn, He will carry you. Sorry about it. गायन हा युट्यूबाचेर हा. He will carry you. There is no problem too big that God cannot solve it. देवाक कसलोच प्रश्न ना तो आगोड न्हय, मनशांक आगोड तो. आमकां जायते फावटी आगोड लागता. The problems that we want to solve by our own efforts. आनी आयज बाबडो पयल्या वाचपाचेर आमी नियाळ करुया. पयल्या वाचपांत you have heard about prophet Elijah. आतां हो prophet Elijah is alone with God. आनी दुसरे वाटेन हा 450 prophets of Baal. आनी जेन्ना prophet Elijah दाखोळ करता की there is only one God in Israel, there is no other gods. तेन्ना Jezebel राणी या एलिशा प्रवाद्याक he wanted to destroy him, kill him. And he is fleeing away from Queen Jezebel. And he reached to a point, he's in a cave now. तो एक दोलींत लिपला. Where God is seeking him, Elisha, come out. I want to encounter you. Elisha, by sword, हांव तुका भेटूंक येता. And Elisha was perplexed, he was confused. कित्याक confused कित्याक जालो तो? He is seeking God. God says, I will be encountering you. अर्थक्वेक जालें, भुंयकांप जाली, जे भाशेन ह्या बापायन ह्या भुरग्याक सोदलो. आनी हो एलिशा प्रवादी सोदता देवाचें हाजीरपण. He was seeking the presence of God in the earthquake. He could not find God. The second thing happened was there was fire. Elijah was seeking the presence of God, but God was not present in this fire. Third time, there was gentle breeze, silence. And he could encounter God, the living presence of God. My dear children, we love noise. This generation is noisy generation. कोणाक सायलन्स जाय, कोणाक शांतिकाय जाय. बावंडो, the moment we are in silence, that will prick our conscience. आनी त्या खातीर आयज मनीस कितें सोदता? बोबाड सोदता, बोबाड. बोबाडान बाबडो देव उलयता तें आयकूंक येना. देवाक आयकूंक जाय तर शांत जावंक जाय. मौन काळीज आख्खें जिवीत तुजें, तेन्ना देव उलयता. आतां शुभ वर्तमानांत भितर सरुया. What was last Sunday's gospel, children? Can you remember last Sunday's gospel? Do you remember? जाणा तुमी last Sunday's gospel? पळयतात. Multiplication of loaves. Very good. जेसून मिलाग केल्या उपरांत जेसू आतां बापाच्या एकवटान दोंगरार आहा. He is on the mountain. He said prayer.
Jesus is praying to his Abba Father. जेजू खंय आहा दोंगराचेर आहा आनी शीस खंय आहा दोरयांत आहा. Very good. Jesus is at the mountain praying to his Abba Father, and the apostles are rowing the boat. They had to cross the other side of the lake. They said, go to the other side of the lake. And गेले उपरांत आतां पळयात बाबा how the storms they were caught unaware. हांगासर तारवोटी घोडी आहात आमचे बाटेन. म्हजो बापूय तारवोटी आहालो. म्हजी फॅमिलींत आहात तारवोटी. If you ask them, the storms, हांगासर घोडे they have sailed. सांगतले एक स्टॉर्म जावप म्हणल्यार कितें पळय तें. बोट रो जाता, हालता सगळींच. आतां in this tempest, in this storm, Jesus suspended laws of nature. जेजून पोदवेदार तो. He is walking on the waters now. From the mountain, Jesus started walking down, and he is walking on the waters. He is reaching to this boat. Ata hangasar jo Jesus soltana, what was the first thing they said? They uttered. Konto, konto. Mama, I can see someone here. Ghost. Sometimes, like, in the middle of the night, when we wake up, we catch hold of Mama, come. Maka biran dista. I'm frightened. Just says, do not fear, it is I. Isaiah chapter 43, verse 4. Garakado vito kosno, Isaiah chapter 43, verse 4. जेस देव म्हणटा हांव तुजे सांगात आहा, हांव तुजे बरोबर आहा. पण म्हज्या याज्ञिकी जिवितांत Joshua chapter 1 verse 1-5. These words are very dear to me, these quotes from the Bible. हांव तुका सांडचो ना, हांव तुका सोडचो ना. I will never abandon you, I will never forsake you. This is the promise of God. I claim every day in my life as a priest. हांव तुका सांडचो ना, हांव तुका सोडचो ना. आतां पळय बाबा म्हणलो, जे जेन्ना चलता ह्या बोटीचेर, ह्या दर्याचेर, बोटीच्या फुड्यान येवपाक विसरले जेजू कोण पळय तो भूत. आतां हांगासर बाबा म्हणलो पेद्रो आहा, एक्सपर्ट फिशरमॅन. पेद्रो कोण? पेद्रो वॉज एक्सपर्ट फिशरमॅन. ही इज टेकिंग द इनिशिएटीव नाव. आनी ते ताका ओडटात, आरे वचो ना काय, बुडटलोय तूं, वचो ना काय भायर, दर्याक पळयला तुवें, बुडटलोय तूं. ल्हारां पळयलां, हॅव यू सीन द वेव्स, हाव दीस वेव्स आर टॉसिंग ओवर अस. बुडटलोय तूं. आनी म्हणटा पेद्रो ना, Lord is calling me, come on Peter, you can walk on these waters. I have that deep faith in my Lord. He will never allow me to sink in this tempest, this storm. आनी पेद्रो चलोंक लागता. बाबा तुमी चलच्यात, भुरग्यांनो चलो नाकात, बुडटल्यात. जेजू चलता आतां. Psalm 37 verse 4. Look at him and be radiant. Look at him and be radiant. बाबा जेन्ना आमी जेजूचेर नदर दवरता, no matter how deep our problems, how difficult our problems are, we will be able to go through. आतां पळयात हांगासर बाबा जेन्ना as long पेद्रो जेचे नदर दवरता, he can walk on these waters. But there is a shift of focus of his attention. Pedro पळयता waves. Pedro पळयता ल्हारां. And that is the time Peter started sinking, drowning. Just stretched his hand and said, Peter, it is I, come. I want to save you. कितलेंच बाबा घरा वयतना आमी शिकुया आयज. घरा वयतकच आवय बापायन हांगासर आहात. What are the problems that have crippled our lives? Maybe we are going through family issues, health issues, financial issues. Maybe we are concerned about the future of our children. This fear is very anxiety. Let us cast all our anxiety into the hands of the Lord. So पळयतना 1 Peter chapter 5 verse 6. पयलो पेद्रो 5:4. So we will cast anxiety unto Jesus because he cares for us.
उबी रावया. सोतमंता देवाक सोर्त वेदार बापाक सरकार विचारोस्तारा अंजल क्रिस्ता तशें एकल्यास्पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्योरिको बिसमोलो आंकवार मरिता सरमोलो पोंसपुतकाल ताणें कोसले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो अंतकान किपिलो तो मेल्या मुदेवलो तिसरे दिसा मिल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात सोडलो सर्पविता देवाच्या उजव्याक बसला थंयतांच मेल्यांची मुळसुबी करून घेतलो सोतमंता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचे एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें शेवणपण सासणाचें जिवीत आमीन. बाबार्थान बरमाशन बरो आमचे कोर्स आनी मागणी बाबा मुखार आतां दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी पाद्रींनी आनी धर्मिकांनी मोगाची हात्यारां जावं बोणकोणीत आसलेल्या भावा भयणी सवे जेजूचो उपकार तांकां जावं बापा लागीं मागुया. आयकून घे बापा. क्रिस्ती सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणीक कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे देवा. बोणकोणीत आसली जायतीं भाव भयण निअपराधी आसून बोणकोण भोगता तांकां नीत मेळोवंक फावो तो आदार मेळोवंक तशेंच तांचे निरेशीपणा आनी दुमेलेंतनी तांकां निवारूंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. बोणकोणीत वावर कोतोल्या तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्सांक जेजू भाशेन खालतिकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा दिवंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. भुरग्यांनो तुमच्या गोरब्या खातीर मागा तुज्या माय पाय खातीर माग. हा बाबायनो जिवितांत जायते प्रश्न आहा आमकां भिवचे न्हय आमकां आनी आमी आंग काडचें न्हय. कसलोय प्रश्न जो जावं जेजू आमच्या सांगाता केन्नाच आमकां देव बुडोवंक दिवचो ना. हांव तुका सांडचो ना हांव तुका सोडचो ना. जोशुआ चॅप्टर 1:5. सुरिंग जेवपा ह्या आयतारा तुवें आमकां संदेश दिलाय आनी गोट आमच्या मनांत उरूंक आमचे कांय प्रश्न तुजे वेली नोतोर केन्नाच आमकां काडूंक निर्मी नाका. हे सगळे प्रश्न आमच्या जिविताचे आहा एका दिसा सोडतले पूण आमची नदर तुजे दवरून जिविताची वाटे दुनिया तुज्या आत्म्याचें बोड कोटाय आमकां दी. ह्या दोतोनीच्या भुरग्यांचेर तांकां शिकयतल्या कॅतिकिस्तांचेर ह्या पिरगोजेचेर सो सुबा आशिर्वाद घाल. हे मागता मारयेचे म्हणून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. C20
Madun tunge, betuni, madun tunge. নমস্কার কাকলুন দিন বাসেনি Espolisos Rosnacheli Betoidade Service Rose Ram Kadin Basa Bitbinam Services de Baksoi. Moga Baba Doya Nodre Ibedoni Manutuke Ibedoni Manutuke Moga Baba Doya Nodre Service Rose Ram Kadin Basa de Costa Berta Documents de Baksoi. Manutuke Ibedoni Manutuke Service Pat Mantas Lisa Mochel Magadun Card Service Fara Al Mocha Pat Kadlot Magani Tortoko. Babnu Purbaisha Burgano Yamche Bulidan Servidata Pak Mantas Lensa Munumagat Jadatlen Bulidan Our Manakal may make Amshineke Poetry Svishadavak Service for Madurkyo Service Fara Chekakudin to Kabetong Paokeli in Povitri Sabechin Deni Proson Sound Sweekar Kor Antushe Podvin Amcha Sorvanicha Kutant Timbodol Moon Ami Maktao Krista आमच्या समयावर विंग सर्विस पो तुमचे सवयासो तुमची काळसा उबारात सर्विस पराक आमचे देवाक दिन भासूया सर्विस परा पवित्र बाबा सोर पवित्रा आणि सासनाच्या देवा सोर काळे सोर ताय आमकां दिन भासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो जे सगळ्या जियेता भोंवता आनी आसा या कुणीत जियेतना न्हयच तुजी रत्नाच्या दिसा अनुभव आमी भोगता वा सासना जिविताची आमकां मेळटा खात्री अशें जेजूक मरणांतलो पुनर्जीवन केलेल्या पवित्र आत्म्याची प्रथम फळां घेवन सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट बगूंक आमी बोरवाशान रावता देखून संवसाराच्या उमाळांनी बरोवन सुर्गीच्या सो देवता सांगाती आमी आनंदान तुजी स्तुती गायता सर्वेस्वरा कोरोस्तो पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची सोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचो मेळ क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोस्ट मरण सोसूंक
आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोटलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. ते स्पुरी जेवणातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी आंतली पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कलराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसळें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडसाक करात. बाबार्थ सगोट समोरता आनी तूं परत येसो तुजें पुनः जीवनपण परगटा. देखून सर्वेस्परा सुजेच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जन्माच्या गुडासाक आमी तुका जिविता सोडो आनी सोडची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमकां दिन वाचता. आनी क्रिस्ताय कुळें रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तावलेचे पवित्र सुवेसो घोडास कर. अशें लियो आमच्या बागेन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गुवणी बापा ते सिमियाव आदारी गुवणी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रीती मोगान सोपून कर. बागेन बापा खातीर दोनी बिस्पा खातीर हांगा वावुरतले यात्नीक म्हजे खातीर फादर फ्रेंड्सा खातीर आमच्या फिरकोचेन धार्मीक भाव भयण आहात कोणाचे कामत सिस्टर्स मागीर पालोटी ब्रादर्स आहात क्रिस्टियन ब्रादर्स आहात आमचे खातीर मागात. ह्या वर्सा पाद्री जावचे आहात तांचे खातीर मागात. हांव तुमचे खातीर मागता. आवय बापायनो ह्या भुरग्यां पासून मागुया जायते आपोणी देवाचे ह्या फिरगोजेंत आमकां फावो जावंक पाद्री माद्री आमकां मेळोवंक ह्या फिरगोंतले मागात. तशेंच पुनर्जन्मपणाच्या बोरवाशान ओंतरून गेल्यान ह्या चिकालेची फिरगोजेंतले पाद्री जावं एक गोराब्यांतलीं भाव भयणां जावं पुरगोदेन आसले ओतमे गोरजिवंत ओतमे आमची पुर्वजां तुजी काकुतीक रावतले ओतमे दुनियान तांच्या राच्यान घे. त्या सगल्या आमच्या भाव भयणी सगळास कर. हाजी काकुती ओतल्या समेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या पवित्र मिसाय बेडीन वांटो घेतल्यांची आयज आपलो वाडदीस लग्नाची वार्षिक कोरस पाळटात. ह्या चिकालेची पवित्र सभेंची येतल्या चुकल्या बाळांची भुरग्यांची तोंडाड्यांची पिडेस्तां शापाय शामायची वावरा खातीर पद्दसान घालपाक किंवा बोटीचेर गोंया भायर वावुरतल्या भाव भयणांची जगारी भुरग्या बाळांचे कडेन बेबदीक आहा जगारांत रीण आहा काजारान प्रश्न आसा बावदी येस ना नवें गोर बांदतात. गेल्या सकाळ जाल्यार सकाळ सावचे बाबा ह्या गांवचे गोरबेचो आशिर्वाद घाल. फिरोच्या संस्थांचो आशिर्वाद घाल. ह्या दोतोनीच्या भुरग्यांचेच आशिर्वाद घाल. ह्या गांवांत जायती आपोणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठपाच्या चिताक आपोणी आमकां फावो कर. पिडेस्तांक पेकोणें सुवातले प्रवास करतल्यांक राख आनी सांबाळ. ह्या वर्सा फावो तो पावस पडून शेतां बाटां दर्यान जायती आमकां पीक दी आमी दया करून मागता. बागेन आंकवार देवाची मागीर सांगा ती चपोती बागेन सेम बागी दवरता आनी सोड करून कमावल्यान त्या सगल्या सदां भोगतां बरोबर बागेन सेवाज पाद्र पियो माद्री बागेन मिगेल काब्रियर राफायल बाळकाजीन तेरेस वा तेरेसा बागेन आंतून बागेन अल्फोन्सा बागेन फ्रांसीस शावेर आमचो आस्कारी बागेन स्टिव म्हजो आस्कारी बागेन जॉन मारी बियानी यादनिकाचो आस्कारी आनी सगल्या सदां भोगतां सांगाता सासण जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांकां सांगाता तुका वाखाणूक आनी मूय म्हाका आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्पवेदार बापा सर्मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक
It is I, do not be afraid. बाबनो जिवितांच्या प्रश्नांनी केन्नाच आमी आंग काडचें न्हय. हे प्रश्न सदांकाळ जिवितांत उरचे ना, पूण देव आमच्या सांगाता सदांकाळ आहा. ताचे नोंदो धरून ते प्रश्नांक फुडो करूंक जिणे शिकल्या मागण्यांतल्यान बापाची कृपा आमकां मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या जेन्ना पवित्र साव तुजे रायस यो, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो किरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे इस्कोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडूं नाका, वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार. दयाग्रे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्व क्रिस्ताच्या येण्याक बरभाशेन ओतरेकतल्यांक आमकां दारका कुदीन सोर पातकांतली सुतय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सगळे क्रिस्तांव धरून म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांत तुमकां येता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावट दिसती घाल, आनी जे कशें तुका शांती आनी तुस्तिकाय कोटांत सांबाळ, जोची येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. म्हजी शांती सांगाल तुमचे सोबे आसो. जे शांतीक आमी एका आसतनाक बांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काबूल कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काबूल कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. आमच्या समे क्रिस्मस आमकां ती शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. समेल क्रिस्तांव जिवे देवाच्या पुता बाबाचे कशेय परमणे पवित्र सौकारांच्या मोर नवे संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे पवित्र सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निवार. असोच्या आज्ञा पाडूंक म्हाका आदार दी. असो शिलो वेगळो सरूंक केन्नाच निर्मळ नाका. जिविताच्या प्रश्नांक आमी सांपडटा तेन्ना हो जिवो जेसू आमकां सांगात करता. आमच्या जिविताचे बोटीन, आमच्या गोराब्यान, आमच्या काजारी जिवितान, आमचे पवित्र सभेंत रावंक आनी ताचे हाजीरपण अनुभवंक हो जिवो जेसू आमकां बोड आनी कोटाय. जेसू आमच्या सांगाता राव. बाबा जेसूक आमी शेवताव तेदो सगळी सहभागी. सौम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उदक मातलय आनी म्हज्या आत्म्याक बरें दिलें. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र तूं संस्कारांत भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू. आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुवें संस्कारलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतां घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आमच्या स्वताच्या उसवाडांत आमकां थिरायेन सांबाळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मातशें बसुया. गेल्या आयताराक इगोर्जेन कलेक्शन जालां 37,680. 37,680 रुपया. येता तो आयतार साद्या काळाचो 20वो आयतार. फिरगोचेन 2 मिसां. पयलें मीस सकाळीं 6:45 वाजता मांडावळ करूंक सांत पॉल समुदाय एंट्री सायड. 8:30 वाजता फिरगोस तोरणाटी. पवित्र संस्काराची बसवण बुधवारा दिसा सकाळच्या 6:30 वाजता. येता त्या सोनवारा 15वेर इगोर्जेन सांजेचे 6 वाजता इंग्लिशीन मीस आसचें ना. ऑल्टो सर्वर्साची जमात येता त्या सोनवारा जावची ना. दर शुक्राराक आमची फिरगोजेन आमी मागता सकाळीं 7 वाजता मीस आनी सांजे आमची मागण्यांची रीत प्रेस सर्वीस 6 वाजता तेर 6:15 प्रेझेंट वर्शीप 6:30 ते 7:30 पवित्र संस्कार मुखार मागणे आमच्या गोरसां पासत पवित्र संस्कार आसल्या जेजू लागीं मागता आमी. मागीर मिसाची भेटेंतल्यान ही रीत सोंपतली. वांटो घेवंक मागता. 12वेर फ्रांसिस्कन ऑर्ड आसा तांची जमात 4 वाजता इगोर्जेंत. येता त्या आयताराक 8:30 वाजता मीस जातकच फिरगोस तोंडाऱ्यांची जमात आसतली. 15वेर सैम्याच्या सोळकावरणाची परब आनी भारताचो स्वतंत्रायेचो दीस त्या दिसा 2 मिसां. पयलें मीस सकाळचें 6:45 वाजता मांडावळ करूंक कॉन्फ्रारिया इमाकुलादा कोसेसांव आनी सांता आल्मास. आनी दुसरें मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक कॉन्फ्रार दिवंक पावपार्थ. चिकालीं सेंट फ्रांसीस झेवियर चिकालीं पॅरिश यूथ ऑर्गनायज करता की इंटरसेक्टर प्रोग्राम वर्सावर्सच्या प्रोग्राम करतात. 24वेर तो प्रोग्राम जातलो सांत बार्तोलोमेव फेस्ता दिसा कोणसाचें फेस्त. आनी इगोर्जे लागीं कोणाकूय ह्या कार्यक्रमाक आदार दिवपाक दिसता जाल्यार इगोर्जेच्या ऑफिसांत यूथ कॉर्डिनेटर आहा ताचे कडेन दिवं येता. समुदायाच्यो जमाती आज सेंट फ्रांसीस द्यासी इग्रेजा पयलां दुसरो एंथनी पेनिसाच्या घरांत 5 वाजता. आयज सेंट ट्रिजा कलकत्ता समुदाय देवस्वा घरांत आग्नेल दिमेलो हाच्या घरांत 5:30 वाजता. आयज इग्नेशियस दी लॉयला क्रिस्टल रॉड्रिगीस हाच्या घरांत प्रभू वायलेटा 6 वाजता. 11वेर म्हणल्यार मुळारा मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिना मुंदी डेरिल आनी जेनिता नेटो हाच्या घरांत 6:30 वाजता. किरीत मिसा स्पेशल मासीस आहा. 10वेर सोमारा दिसा 7 वाजता दुमियानो फेर्नांडीस ह्या भावाच्या आत्म्या खातीर 3ऱ्या वर्साचो उगडास. 11वेर ट्यूजडे 7 वरांचेर जोकिना फेर्नांडीस पयल्या वर्साचो उगडास मोर्नाचो. 12वेर बुधवारा दिसा 7 वाजता आयवन कोतिनो पयल्या वर्साचो उगडास. आनी 14वेर फ्रायडे 8 वाजता पास्किना कोतिनो मोर्नाचो म्हयन्याचो उगडास. कॉन्ट्रिब्युशन दिलां इगोर्जेक. एक बोरो देखणारान 10,000 भेटयल्यात. एक बोरो देखणारान 5,000 भेटयल्यात. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा आमच्या आस्काराचे मजतीन तांचेर आनी तुमचे देवाचो आशिर्वाद मागता. चिकालीं बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी कोळीत करूंक मागता की आयडेंटिटी कार्ड्स ते इश्यू करतले. जे कोण चिकालीं बे आहा थंय तिसऱ्यो आनी कितें काडपाक येता तेन्ना कित्याक बारीक सारीक म्हायती नोटीस बोर्ड घातल्या ती तुवें पळोवची. सगल्यांक मिसाची मांडावळ करतल्यांक आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वीस पो तुमचे सव्या सो सोर पविता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर वावर दोंद्याचेर भायर आहात तांचेर ह्या पवित्र सभेचेर आनी तुमच्या समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. हांवूच तो भियेनाकात जिते प्रश्नांक फुडो करूंक जेच्या सांगाता रावूं त्या शांतीन मोगान धाडटा. शेवटाक गीत घेवया F7 पेज नंबर 88 F7.
आमचे मोरे दवरूं